सगळ्यांक क्रांतिकारी जय भीम। आयज पणजे बाबासाहेबाच्या गार्डनार गोयच्या आंबेडकरी चळवळीतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आणि सगळ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आनी एक बैठक आयज आपयली जाल्यार हांगासर। आनी ह्या बैठकीन जे अमित शाह बाबासाहेबा बद्दल जे अपशब्द वापरलेले आसा त्याच्या विरोधान आणि त्याचा निषेध करपा खातीर आमी आयच्या मिटिंगेन एक निषेध सभा जावची अशें म्हणून आमी आयज थारायलेलें आसा। आनी ती निषेध सभा 24 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा जातली। आनी ती निषेध सभा आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गार्डनासून ती निषेध सभा रॅली आमच्या हांगासून सुरू जातली सकाळी 9 वरांचेर आनी ती आझाद मैदानाचेर वचून निषेध सभा जातली। सो ह्या निषेध सभेक आमच्या गोयच्या चळवळीतले जितले संघटना आसा, बाबासाहेबाक मानपी जितलो लोक आसा, SC ST OBC समाज आसा, मायनॉरिटी समाज आसा, त्या सगळ्या समाजान ह्या निषेध सभेक हाजीर रावचे, ह्या निषेध सभेक उपस्थित रावन बाबासाहेबाक अभिवादन करचे। तशेंच अमित शाह जो गृहमंत्री आसा आमच्या भारत देशाचो त्याचो राजीनामा मागपाचो तशेंच त्यांनी माफी मागपाची ह्या उद्देशान ही निषेध सभेचें आयोजन केलेलें आसा। आणि ह्या निषेध सभेक मोठ्या संख्येन तुम्ही सगळे उपस्थित रावचे अशें आमच्या सगळ्या तमाम आंबेडकरी चळवळीचे आमी कार्यकर्ते तुमकां आवाहन करता। ह्या जे संघटनांक ह्या निषेध सभेन सहभागी जावपाचे आसा त्या सगळ्या संघटनांनी आमचे जे निमंत्रक आसा त्या निमंत्रकांक कडे कॉन्टॅक्ट करपाचो। तशेंच आमचे गोयचे जितले युवा आसात, गोयचे महिला आसात, महिला मंडळ आसात, ह्या सगळ्या महिलांनी गोयच्या युवकांनी ह्या निषेध सभेन उपस्थिती रावची। तसेच जे बाबासाहेबान आमकां संविधान दिलं आणि संविधानाच्या माध्यमातून आयज जे आरक्षण घेऊन निवडून येलेले आसात, जे आमचे वॉर्ड मेंबर आसात, सरपंच आसात, ZP मेंबर्स आसात, MLA आसात, यांका सुद्धा आम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या वतीन आवाहन करता की तुम्ही सुद्धा या निषेध सभेक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आणि ही निषेध सभा यशस्वी करून दाखवची अशी आम्ही विनंती करतात आणि आवाहन करतात। थँक्यू। बाबासाहेबाच्या आंबेडकर गार्डन हांगा उपस्थित आहा, सगळ्या समाजाचे लोक हांगा येलेले आहा। सो आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांच्यांनी स्टेटमेंट केला, हिंदीन उलोवं स्टेटमेंट केला बाबासाहेबाच्या आंबेडकर 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 देवाचें नाव घेतलें जाल्यार 7 जल्म तरी 7 जल्माचे पुण्य जातलें। सो हे ताणें शब्द जे यूज केले शब्दाचे आमी आयज हांगा कंडेम करतात तेच्या उतराचेर आनी त्या कंडेमाचेर आमी 26 तारखेक व्हडली निषेध सभा दवरल्या 24 तारीख। सो हांव तमाम आमच्या गोंयच्या आंबेडकर चळवळीच्या लोकांक कार्यकर्त्यांक सगळ्या युथांक आमी एक आव्हान करता की सगळ्यांनी आपली व्हॅल्युएबल कामां सुद्दां आसलेली सायडीक दवरपाचें आनी 24 तारखेक बाबासाहेबांनी स्वतःहून आमकां न्याय मेळपा खातीर जे आमचें अस्तित्व काबार करपाक सरकार उरला BJP सरकार, ते अस्तित्व आमी आमच्या भुरग्यांच्या समाजा खातीर आमकां मानाचें आनी हक्काचें जीवन मेळपा खातीर हे आमी आमचे हक्क आहा तो मागच्या खातीर आनी बाबासाहेबाच्या तीव्र शब्दांचो निषेध आमी तेणी इन्सल्ट केला अमित शाह, तेजे आमी जाणीवपूर्वक न्याय मागच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आमी आपयता, आमी आव्हान करता। सो तुम्ही आवर्जून ह्या निषेध सभा आवर्जून उपस्थित आसपाचे ही हांव अपेक्षा दवरता आणि 24 तारीख तुम्ही उपस्थित रावपाचे। धन्यवाद। वासंती दत्ताराम परवार, हांव सावित्रीबाई महिला मंडळाचे अध्यक्ष आसा। हांव सांगूंक सोदता की आयज आमी जी धाकटीशी सभा घेतल्या आनी SC ST फोरम ह्या मातून आमी 24 रॅली हांव आमच्या जनतेक गोंयांतल्या जनतेक सांगूंक सोदता, SC ST समाजाच्या सगळ्या बांधवांक सांगूंक सोदता, SC ST समाजाच्या म्हाज्या सगळ्या भयणींक सांगूंक सोदता की तुमी त्या रॅलीक येवचे, कित्याक तुमकां तर अशें दिसता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान संविधानाच्या माध्यमातून आमकां अधिकार दिले, आमकां स्वातंत्र्य दिलें अशें तुमकां दिसता, तर ताका त्याच्या तुम्ही त्या रॅलीक जॉयन जावचे अशें सांगता। कित्याक आमच्या देशाचे जे उलयता आंबेडकर आंबेडकर अशें म्हणून सांगता तेन्ना ताचो अपमान करता अशें दिसता आमकां आनी तेच्या खातीर तुमी त्या रॅलीक येवचे अशें आमी तुमकां सगळ्यांक मना पासून विनंती करता आनी बायलांनी तर चडान चड येवची, कित्याक ज्या प्रमाणे मनुस्मृतीन आमकां सारके मनुष्य आसून देखील जनवरां वागणूक दिल्ली, त्या बायलांक कोण स्वातंत्र्य डॉक्टर बाबासाहेबांच्या आसा त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर करचे
आणि तेजे जो आयज कोणी अपमान केला असो त्याच्या खातीर आमची रॅली काढला ताका तुम्ही जॉईंट जावचे अशें तुमकां विनंती करता आणि माझे इतलें सांगून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा